आमी मुखार सोडलेली हे काम जे आहा ते जे दिसता जे हाफ वे उरला आमी अप्रोच केले एबेसना आनी म्हणले एबेसन आमच्या गांवान हे रस्ते जे आसात ते व्हेरी बॅड. इट इज इन अ पॅथेटीक कंडिशन. जेन्ना आमची ल्हान भुरगीं इस्कॉलाक येतात, आमची फिरगोज आसा जे आमचे फिरगोजकार मिसात येतात, तेन्नाच पासून आमकां इतले सोकोत हांगा प्रश्न कशे सुटावे करपाचे, कशे वचपाचे ते प्रश्न कशे उप्रासतात. जेन्ना दिसवाटो लोक जो कामाक येता, जे बिजनसीस हांगा चलयतात तांकां हो धुरो खावचो पडटा. आमचे रेल्वे स्टेशन्स आहा हिंगा, रेल्वे स्टेशन आसतना पासून लोक जो येता वयता तांकां बी कितलो कास्तीक हांगा, कित्याक रस्ते सारके आमचे पेडे जालो आहाय. ह्या रस्त्याक एक नदर घालपाची गरज आसा आनी हे रस्ते करून दिवंकूच जाय आमकां, सो दॅट ऑल द पीपल हू एवर पास बाय आर व्हेरी नायसली मुवेबल अक्रॉस हियर. हे रोड जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर हे कितें घेता, काम घेता, इलेक्ट्रिकल वर्क घेता, कितें घेता, हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. जेन्ना आमगे गव्हर्मेंट तांकां दिता, काम दिता, ते सारकें निवड करपा जाय काम. वचकाकूय तें काम सोडोसो जायना. सांगपा म्हळ्यार हो रोड आतां तेणें कॉन्ट्रॅक्टाचे गेला वीथ द रोड फिनीश करपाचो. वचपाट रोड आतां एक वर्स जावपा येता, आतां एप्रिलान म्हळ्यार आतां एक वर्स जावपा येतलें. खूंय आहाय आमगेले पंचायत मेंबर्स आनी ते जे आम एलेक्ट केला ते मेंबर्स खूंय आहाय, स्पेशली द पंचायत मेंबर्स. आमगे तूं म्हाज्या पंचायतान चोय जातलें तेणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय. कित्याक तें काम इनवॉल्व करून म्हणजे तें काम एलेक्ट केलें फुडें, जरी तर ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयनाय जाल्यार हो कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोक हिंगा उबो रावपा जाय लोकांनो, जायना. तेश कोन्न जावपाक शकना. तें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑथॉरिटीज कोण आहाय तेणी. आतां जेई कोण म्हळ्यार हेई सांग आतां कालदेर आहा, तेणें फोन केलो, कालदेर हिंग येवपा आसलो, कालदेर खूंय आहा. इज दीस अ प्रॉमीस गिवन टू द विलेजर्स? हें आमगे कितें चलता हिंगा, हो आन्सर कोण दिता आमकां? गांवच्या लोकांनी माजोड्डेच्या तेणी एक उलो मारलो आमकां की हे रस्त्याची हालत पळोवपाक. आनी आमचे मदीं आयज प्रॉमिनंट मनीस आहा, बाब जॉन, विथ द रेजिडंट्स ऑफ दीस एरिया, वेनिसिया कार्वालो, शी इज ऑल्सो रेजिडंट्स ऑफ दीस एरिया. तेच भाशेन बाई वंदा आनी खूब जाण बरे बरे मनीस आहा हांगा. हे रस्त्याची तरी हालत पळयत न्हू जाल्यार दोळ्यान दुख येताय. आनी हे रस्तो इन द मंथ ऑफ एप्रील मेयान हो तेणी म्हणलेलो, एक सायडीन हाय टेन्शन लायन घातल्या, एक सायडीन लो टेन्शन लायन घातल्या, आनी दोनी सायडीन तेणी रस्तो फोडून हो रस्त्याची आयज तुमी तुमचे फोटोग्राफीचेर तुमकां दिश्टी पडटा हे रस्त्याची हालत कितें जालो आहा ती. 2 मोटरसायकल नको वचपा हे रस्तो कार्पेट एरिया उरोना. आनी लास्ट एप्रील मेयान जें पळय काम स्टार्ट केल्लें तें तेणी पावसा दिसांनी हें पुरोवन काबार केल्लें. आनी तेणी एक एश्युरन्स दिलोलें की आपूण पावस पडटा, पावसा फाटल्यान आमी रोखडेंच हें काम सुरू करून कार्पेट एरिया घालून तें क्लियर करता. म्हाका दिसता लोकल गव्हर्मेंट, लोकल ऑथॉरिटीज आहा पळय तेणी एफर्ट घातलेलो आहा की हें काम करून दिवचें म्हणून. पूण म्हाका दिसता खंय तरी सरकार फाटीं पडटा आनी सरकारान हे लोकल गव्हर्मेंट, लोकल ऑथॉरिटीजान धरून लोकांकूय हो ग्रांटेड घेतलेली आहा. आनी हितून म्हाका खबर ना आतां कित्याक लागून हें काम बंद आहा तें. हांवें फायल परस्यू केली आनी चॅक केलें लास्ट 6 months आतां. ते म्हणपाक लागले दिवाळी टायमार आमी करून दितली म्हणून. दिवाळी जाली तेजे फाटल्यान म्हणपाक लागले आमी क्रिसमसा टायमार करून दिता म्हणून. तेजे फाटल्यान काम जावना. आयज न्यू इयर जावन गेलो आनी एक 2 ते 2.5 म्हयन्यांनी तुका 1 वर्स जायतलें. हें काम केन्ना सुरू जातलें आनी केन्ना काबार जातलें काय परत रेनी सिजनाक रावपाक उरल्या काम करपाचें हें कांय समजना. मनाची डेडलायन सोंपल्या. लोक आतां लॉ लेगीत आनी ऑर्डर आदीन घेवपाक तयार आहा. हे परिस्थितीचेर पावलेलें आहा सिट्युएशन. एंड वॉट आय से इज विथ फॅक्ट्स, बेस्ड ऑन फॅक्ट्स. आनी हे सरकाराक हे जुनियर इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर किंवा तो एक्झिक्युटीव इंजिनियर किंवा तो दिगंबर कामत, हें तुका इन्फॉर्मेशन आयचें लास्ट इन्फॉर्मेशन आनी हेज्या फुडें लोक बरेपण घेवन वचपाचो ना. हांवें सांगलां तशें 14 तारीख पासून महासंक्रांतीचो दीस, बरो दीस, त्या दिसा आमकां तुमच्या दारां येवपाक लायनाका. 1 week फ्रॉम टुडे. तेज्या पयलीं कितें आहा तें तबतब स्टार्ट करा. I'm Austin De Costa and I live right behind the Bank of Baroda at Kalatama, Jorda.
In connection with this road matter, I would also like to bring up one very important point, and that is to do with the water supply to the area. At the moment today, for 2 days we won't be having water, but what we have noticed is all these days water is just being cut off at any time without any warning to public. And when I have the number of the junior engineer of this area. When I contacted him and asked him whether he knows anything or anyone has complained, he just said that no, he doesn't know anything. It is very strange that when work is being done on the main roads or any road, that the junior engineer has to be aware of this through his staff, whether the plumber or whoever it is. And earlier, if we all remember, just to take a connection for a water connection from the road, there was a protocol to be followed, that you had to get a survey plan and so many things that are required. What has happened to all this? And also there is a bar right on the road, main road, that is causing a setback problem to the main road. As it is, you can see the way this traffic is held up and how narrow this place is here. So because of all this, this is where we say, what is the panchayat doing or what are the authorities doing? Since they are doing nothing about it, we have to get them to get their hands onto their work and do things.